टॅक्सी वांगडा रावला. टॅक्सी आनी बस दोगांय एक जावन येयला आयज आमचे मडगांव भितर सगल्यांक एकूय कोणाकूय प्रॉब्लेम जाल्यार आमी वांगडा आसतले मडगांवचे भितर. आमी टॅक्सी भाव आनी बसीचे टेम्पो ड्रायव्हर सगळे एक आसा. लास्ट टायम म्हाजी गाडी हाडिल्ली, म्हाजी ड्रायव्हरा भितर घुसून मारलेलो तरी पूण तेजेर FIR जाली. आमकां गोवा पुलिसान बरो हेल्प केलो. आमचो दिगंबर बाब कामत आमचो MLA आसा मडगांव, तेणें आमकां खूब हेल्प केलो. आतां हेज्या फुडल्यान आतां आमी सांगलेलें, हेज्या पयलीं 4 फावटी सांगलेलें हेज्या पयलीं आमी उगी रावपाना म्हणून. आतां आमचो असो टायम येयला की आतां आमी तेंचे परमिटाचे तेंचे गाडयेचे नंबर घेवन आमी सोमते आतां परमिटां कॅन्सल करपाक आमी आयज वयता कलेक्टरा कडेन. आयज आमी सगळे एकठांय जाला कित्याक आयज कलेक्टरा कशे भाशेन वचून हेंचे परमिटाचेर घालपाक म्हणून. हेंची दादागिरी खूब जाली. आतां आमी खपोवन घेवपाना दादागिरी, खूब दादागिरी जाली. हेंचे वयता थंय ड्रायव्हराक मारता, टॅक्सीचे मारता, बसीचे मारता, टेम्पो ड्रायव्हर मारता. तुम्ही सगळ्यांक विकते घेतला अशें भाशेन जालो आतां. सगळ्या वयता थंय मारता आनी तो एकलो कोण बोर्ड मारता थंय. आमी येवन थंय दादागिरी करता खंय तांकां. मारुना जाल्यार बेश्टे पुलीस कंप्लेन FIR बेश्टी जायना न्हू. पुलीस कंप्लेन कोण मारुना आसतना बेश्टे मेडिकल गोवा पुलीस रिपोर्ट फेक दिना न्हू. हितून मेडिकल हॉस्पिटलान जे आसा पळय मारता पळय तेन्नाच तेगे रिपोर्ट येता न्हू. तो बेश्टो येवन कुत्र्या भाशेन बोर्ड मारता थंय. काय करना तूं एक हे म्हणटा टॅक्सीवालो दुसऱ्या टॅक्सीवालो मारता. तूं कशें वगैरे रावता. तुम्ही सगळे एकठांय जावपाय. हेंकां हे आमकां वचून थंय आमी जेन्ना पिकअपा करता टॅक्सीवाल्यांकूय आडयता, बसीकूय आडयता. हेजेर कितें तर सोल्युशन जावपा जाय. आतां हेज्या फुडें वगैरे रावपा ना. आतां आमी कलेक्टरा वयतले कितें आतां कलेक्टरान आमी हे करतले. तुमगे ऍप बेस्ड टॅक्सी न्ही? ऍप बेज ना आमची. आमी नॉर्मल आमी हितून ऍप बेज म्हणटा ते कोण ना. आमी हितून बसवाले आसा, टॅक्सीवाले आसा, टुरिस्ट टॅक्सीवाले आसा. सगळे आमी टुरिस्ट सगळे ऑन कॉलाची वेबसायट जावं आमी कशें आमकां कोण आमचे कंटिन्युअस गेस्ट आसता तेंकां आमी पिकअप करपाक वयता. आमी थंय वचून भाडें करना बाबा टॅक्सी चाहिए म्हणून आमी थंय भाडें करना. आमकां जेन्ना ऑनलायन येता तेन्ना इतले सांगून इतले करून बी आयजूय गाडी रेडिसन ब्लू हॉटला कडेन गाडी हाडिल्ली आमची. एक भावाने दोन गाडी हाडिला. एक कारवेला हाडिला, रेडिसना गाडी हाडला. ते म्हणटा आमकां तुमकां परमिटाचे बरयल्ले आसा म्हणटा. तुमी आमकां बसका घेया आनी आमकां प्रूफ करून दाखया की तुमी खंय बरयल्ले आसा परमिटाचे. आमी सगळे करपाक रेडी आसा. आनी आमचे कडेन हायकोर्टाचो ऑर्डर आसा. हायकोर्टा ऑर्डरान म्हणल्यार हितून पंचायत बी इन्वॉल्व जावपाक जायना आनी कोणी इन्वॉल्व जावपाक जायना म्हणून हितून सगळे बरयल्ले आसा. हे घेवन आतां आमी कलेक्टरा कडेन वयता आनी काय ना. आमी टॅक्सीकार खंयच्यानी पिकअप करपाक जाता आनी खंय आमी कस्टमराक घेवन वचपाक जाता. आतां समज आमची पर्सनल कोणी कस्टमर आसा न्हू, आमी हॉटेलान सोडटा ते कस्टमराक न्हू आमचीच गाडी जाय. ते कितें म्हणटा कस्टमर सर आप ही गाडी लेके आ जाओ. आमची गाडी केन्ना वयता न्हू हे टॅक्सी ते युनियनाच्या भायर आसता. ते कितें म्हणटा तुमचे लेटर दाखयात आनी तुमचे हे दाखयात, कस्टमराची बुकींग दाखयात. हे कोण आमकां विचारपी. तेमकां आमकां विचारपाक रायटूच ना न्हू. तुम्ही त्या हॉटेला कडेन उलोवन घ्या. कस्टमर आमचो आमी सोडलेले आसता कस्टमराक. त्या कस्टमराक आमकां हाडपाक दिना मरे. त्या ड्रायव्हराक मारतात आनी त्या गाडयेचे स्क्रॅचेस घालतात आनी कितें करता. हे कितें नाका जालें दादागिरी. किती त्रास जाता तुमकां? त्रास म्हळ्यार कितें आमची गाडी हॉटेलान वचपाकूच ना. आतां त्या गाडी हाडयता मरे. आमी केन्ना कोणा हाडयला मडगांव रेल्वे स्टेशन जावं आनी खंयचेय जावं आमी केन्ना कोणाची गाडी हाडोंक ना. आमी तांकां सांगला सुद्दां बाबा तुमची कितें तुमकां पिकअप जाय जाल्यार तुमी येवन व्हरपाक शकता म्हणून तांकां डायरेक्ट सांगलेली बी आसा तांकां. पूण तरी पूण ते आमकां त्रास करतात थंय. आमची कितले गाडी आतां पयर आयजूय आमची इन्सिडेंट जाल्ले आसा. सद्या पुलिसाक फोन करून आमी धाडला थंय. आतां पुलिसाक गाडी गेला थंय. किती मागता तुमी आतां? ना आमची कितें आसा मागणें पळय गाडी कोणाची कोण खंयचीय गाडी आमची हाडयली न्ही ताचो परमीट आनी बॅच तेजो कॅन्सल जावपाकूच जाय. कित्याक ते ड्रायव्हराक मारतात. कस्टमरा कडेन ते पयशे घेतात रे. एक कसली दादागिरी यांची. कस्टमरा कडेन पयशे मागतात ते. हमारा युनियन का फीज है आमको पैसा दे दो म्हणटा. पयलीं तुमी जाणा आमकां कशे त्रास करता ते पोस्टल पेडाचे कितें. आमी कितलेशेच कंप्लेनी गेले, कितलेशेच केसी रजिस्टर जाल्ले आसा आनी आमकां पुलिसीन आतां ह्या फाटी फूल सपोर्ट केला आनी तेंच्यांनी आपलें कितें काम करपा आसा पुलिसीन सारकें कायद्यान केल्लें आसा. सिस्टेमॅटीक चॅप्टर केस करून तेजेर सेक्शन लायल्लें आसा तेजेर कितें. आनी मागीर आनी कोर्टाची आमचे कडेन ऑर्डर आसा कितें कोणाकूच कोणा हात लावपाक जायना, कोणाक खंयचीच गाडी हाडोवपाक जायना म्हणून कितें. जेन्ना आमकां आतां पुलिशेन आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी पुलिशेन सिस्टमॅटीक आपलें काम केल्लें आसा आनी आतां आमी हे घेवन सगळे कंप्लेन आतां आमी SDM कडेन वयतले कितें कलेक्टरा फुडें. कलेक्टरा कडेन वयतले आमी आनी तेंचे कडेन वचून आमचो डिमांड आसतलो जे कोणी कितें हें केला पयलीं तेंगे परमीट कॅन्सल जावपाक जाय कायद्यान. किती प्रॉब्लेम करता तुमकां येयल्लो? प्रॉब्लेम करता म्हळ्यार कितें आहा जेन्ना आमची गाडी जेन्ना हॉटेलांतल्यान बूक जाता गाडी जेन्ना हॉटेलांतल्यान गाडी बूक जाता जाल्यार ऑटोमॅटीक आमी थंय वयतलेच. पूण थंय आमकां हेंच्यांनी आपयलें ना भाडें घेवन लोकांनी आपयलें ना. आमकां हॉटेलांनी आपयला. हॉटेलांत ऑनलायन कॉल आसा आमकां. जेन्ना आमचे ते गाडी वयता तेन्ना ते गाडी आडयता आनी तांकां अशें हात शर्ट बी धरून हालोवप आनी बुरशी गाडी मारप. तुमकां व्हिडिओ दाखयता ते व्हिडिओ तुमी पळय. आमी हांव वायरल करतलो आतां व्हिडिओ आमी हांव आनी तें दिल्ले आसा DYSP कडेन बी. म्हजें म्हणणें इतलें आसा हे आतां हेजे मागीर
हे कायदे पळय हातीन घेता न्ही हेंचेर एक्शन जावपा जाय तांकां हाडून भितर उडोवपा जाय आनी हेंगे गाडयेचे परमीट कॅन्सल करपा जाय इतले आमचे मागणी आसा आतां आमी वयतले कलेक्टरा कडेन थंयच्यान मागीर आमी वयतले आमचे मडगांवचे आमदार एक्स CM बाब दिगंबर कामत हेजे कडेन वचून आमी सगळे आमची कितें मागणी आसा ते मान दवरतले आमी हेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट करतले आनी हेजे पयलीं आमी सांगलेलें आसा आमकां दिगंबरान की एक CM कडेन अपॉइंटमेंट घेवन आमी थंय कितें आसा बसका घेवया म्हणून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.